Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflection. This is to help you listen, prepare, and practice before attending tomorrow's Mass. The readings will now be proclaimed in Konkani. धर्मदूतांच्या इतिहासावेलें वाचप. पावलूच्या सांगाता वेताले तांणी ताका आतेन पर्यान व्हेलो आनी सिलासाक आनी तिमोथाक जाता तितले बेगीन पावलुशी येवंक आज्ञा घेवन ते परते गेले. पावलो आरियोपागा मदें उबो रावलो आनी असो उलोयलो. आतेनकारांनो, सगळेच वाटेन तुमी एकदम धार्मीक मनशां म्हूण हांव पळयतां. तर तुमच्या शारांत भोंवतना आनी तुमच्यो धार्मीक यादगिरी एकान एक पळयतना वळखोन आसलेल्या देवाक अशें बरोवन आसलेली एक वेदी म्हाका मेळ्ळी. बरें, तुमी वळखोन आसतना भोसतात त्याच देवाक हांव तुमकां परगोट करतां. संवसार आनी ताचे भितर आसा तितलें रोचलां तो देव, स्वर्गाचो आनी पृथ्वीचो धोनी जावन मनशाच्या हातांनी बांदलेल्या मंदिरांत रावना. न्हय म्हूण कसलेच गरजेक सांपडलेले भाशेन मनशांचे सेवे चाकरेची ताका गरज ना. कित्याक सगळ्यांक जिवीत आनी स्वास आनी सगळ्यो वस्तू दिता तोच. आख्खी पृथ्वी भरूंक एकाच मनशातावन सगळे मनशाकूळ ताणें उत्पन्न केलें. ह्या भायर एक राष्ट्र कितलो काळ तोखचें तें ताणें थारायलां आनी ओमक्या गांवांक शिमो घाल्यात. ह्या वस्तू वरवीं सांसपून जाल्ले परी मनशांनी आपणाक सोदून काडूंक देवान अशें केलां. तरी तो आमचे थावन पयस ना, कित्याक ताचे सवें आमी जियेता, भोंवता आनी आसा. जशें तुमचे मदल्या कांय कोव्यांनी सांगून दवरलां, आमी खरेपणी ताचीं भुरगीं. आमी देवाचीं भुरगीं म्हणटोच देव मनशाचे कोलेन आनी हिकमतीन केल्ले भांगाराचे, रुपयाचे आनी फातराचे मुर्ती सारको म्हूण आमी समजूंक फावना. असल्या नेणारपणाच्या काळाचेर देवान नदर घालूंक ना. पूण आतां सगळेच कडेन आसलेल्या सगळ्या मनशांनी जिवीत बदलचें म्हूण तो परगोट करता. कित्याक संवसाराची प्रमाणीकपणान नीत करूंक ताणें एक दीस थारायला आनी एका मनशाक नितीदार नेमला आनी ह्या मनशाक मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत करून ताची खात्री ताणें आमकां सगळ्यांक दिल्या. मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवंतपणाची खबर आयकून थोड्यांनी ताच्यो मस्कऱ्यो केल्यो, पूण दुसऱ्यांनी म्हळें, हे विशीं आमी दुसरे पावटी तुजें आयकूंक सोदता. असो पावलो तांचे मदलो कडसरलो. तरी थोड्यांनी ताका एकटोवन भावार्थाक वेंग मारली. हांचे मदें आरियोपागीत दियोनीज, दामारीस नांवाची एक बायल आनी हेरां आसलीं. त्या उपरांत आतेनांतलो भायर सोरून पावलो कोरिंताक गेलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. स्वर्गार थावन सर्वेस्पराची स्तुती करात, उंच मळबार ताची वाखाणी करात. ताका वाखाणात सगळे तुमी ताच्या दुतांनो
सगळे तुमी ताच्या दोळबारांनू ताची वाखाणणी करात. जोबाब, स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. पृथ्वीवेले राजा आनी सगळ्यो पोरजा, कुंवर आनी संवसारांतले सगळे मुनसुबीदार, जाणटी आनी नेणटी, तरणाटी आनी म्हातारी, चेडे आनी चेडवां, तशेंच सुपुल्लीं भुरगीं आनी दुदाचीं बाळकां. जोबाब, स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. तीं सगळीं सर्वेस्पराचें नांव वाखाणू, कित्याक ताचे एकल्याचेंच नांव थोर व्हरतें. स्वर्गा आनी संवसारा परोस व्हड ताची मोहिमा. जोबाब, स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. आपले पोरजेचें बळ आनी पदवी तो वाडयता. ताची स्तुती करतात सगळे ताचे भक्त. इस्रायेलाचीं भुरगीं ताणें वेंगेंत घेतलोली पोरजा. जोबाब, स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. उद्गार. जेजू म्हणटा, हांव बापा कडेन मागतलों आनी तो तुमकां आनीक एक शारोती दितलो, आनी हो तुमचे सोबे सदांकाल आसतलो. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, आजून जायत्यो वस्तू हांवें तुमकां सांगच्यो आसात, पूण त्यो तुमच्यान आतां मनांत घेवंक जायनात. स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो तुमकां पूर्ण सोत शिकयतलो, कित्याक तो आपल्या पोदोरचें उलोवचो ना, पूण जें कितें तो आयकता तें सांगतलो, आनी घडचें आसा तें सगळें कळयतलो. तो म्हाका मोहिमा दितलो, कित्याक जें तो तुमकां कळयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो. जें बापाचें तें सगळें म्हजें. ह्या पासत हांवें अशें म्हणलां, तुमकां कळयतलो तें म्हजे कडसून घेतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. नियाळ स्वताचे वाटेन चलयतलो, आपलें पोदोरचें उलोयना. जुवांव 16 वळ 13. नियाळाक आधार. पवित्र आत्मो तिसरो जोण भोव पवित्र त्रित्वेचो, जो देवा आनी पुता मदें संबंद बांदता, आनी जो पवित्र सोबे आनी लोकां मदें एकवट बांदून हाडटा. पवित्र आत्मो तरेकवार वावर फुडें व्हरता. जिविताची नवसोरणी बदलोवप, नवो हावेस, नवी दिशा, मनशा कुळाचें तारण भावार्थ उपजयता, निर्शिल्ल्या जिविताक स्फूर्ती दिता, फळवंत करता, जिवीत देण्यांनी भरता आदी. दर पवित्र संस्कारांत आपल्या व्हांवते जोरी वरवीं देवाची दैवीक कृपा फावो करता, आनी जिवीत आत्मीक सुबामपणान भरता. पवित्र आत्मो आमकां वांकडी वाट दाखयना, न्हय म्हूण आमची सोत्या काडून उडयना. आमचे वरवीं आमचे तोंडी आपूण कितें उलोवचें आसा तें परगोट करता.
पयल्या वाचपान पावलो आथेनांत वचून देव धर्म ना पाळपी लोक अनोळखी देवाक बसतालीं ह्या पोरजे लागीं उलयलो आनी तांकां जिवंत जेजूक मानून घेवंक हुस्कायलीं. कित्याक हें सगळें काम पवित्र आत्मो करतालो. शुभ वर्तमानांत जेजू आपूण उलयता तें उतर आपलें न्हय पूण पवित्र आत्मो उलयता म्हूण सांगता. जें सगळें भासायता, कळयता आनी परगोडटा तें काम देवाचें आनी पवित्र आत्म्या वरवीं तें मोहिमेन भरलोलें आसा. तर कसलोय वावर सुरू करतना पयलीं पवित्र आत्म्याक उलो मारुया. Thank you for joining today. Please like, share, and subscribe to support this channel. God bless you.